पांगिवोन जाकोबाचे चिटवेले वाचप। प्रितीच्यानो, तुमचे मदें कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें। कोण खुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं। तुमचे मदें कोण बोलिकेक सांपडला तर पवित्र सभेच्या वडिलांक आपोवचें। तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल लावचें। ह्या भावार्थान केल्ली मागणें पिडेवंतांक तारण दितलें आनी सोम्या नव्यान ताका भलायकी दितलो। आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचे पातक ताका भोगसतलें। म्हणटूच एकामेकाक तुमची पातकां सांगात आनी एकामेकाक पासत मागात आनी तुमकां भलायकी मेळटली। प्रमाणीक मनशाच्या खटखटीत मागण्यांक खूब बळ आसा। एलिसा आमचेच भाशेन मनीस आसलो। पावस पडना जावंक ताणें खतखत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां प्रितुमे वयर पावस पडूंक ना। उपरांत ताणें नव्यान मागणें केलें आनी मळबान पावस घालो आनी जमनीन आपली फळां दिली। म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे मदलो कोण स्वता सोरशिलो कडसरलो जाल्यार आनी दुसरो ताका परतून हाडीत तर ताणें हें मतींत दवरचें। जो कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या एका पातक्याक परतून हाडटा तो ताका मरणांतलो वाटायतलो आनी खूब पातकांचें भोगसणें जोडटलो। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। दुंपा वरवीं प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार सोडून दी। तुका उलो मारता सर्वेस्परा, बेगोबेग म्हाका पाव। हांव पळय तुका आपयतां, म्हाका कान दी। दुंपा वरवीं प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार सोडून दी। सांजेची बेटवणी कशी म्हजे जोडलेले हात। सबाब, दुंपा वरवीं प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार सोडून दी। सर्वेस्परा, म्हज्या तोंडाची राखण कर। म्हज्या ओंठाच्या दाराक आडंब घाल। तुका सर्वेस्परा म्हज्या दुनिया, म्हजे दोळे उबारता। तुका शेरोणां येता, म्हाका सोडूं नाका। सबाब, दुंपा वरवीं प्रार्थन म्हजें तुजे मुखार सोडून दी। उद्गार। बापा, सर्गान प्रितमीचे दुनिया हांव तुका दिन वाचतां। कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले। मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सोरशीं हाडटालो। शिश्यांनी तांकां खोऱ्यान परतलीं। हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सोंपोल्या भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात,
कित्याक सर्गीचे राज तसलेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या पुरी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगीन घेवन आनी तांचेर आपले हात धरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सुपुल्या भुरग्याक म्हजे सोरशीं येवंक दियात, सर्गींचें राज तसलेंच. नियाळाक आदार. सुपुली भुरगीं सगल्यांक आवडटात, ल्हानाक तशेंच वाडलोल्यांक. सुपुलीं भुरगीं मोवाळ, दयाळ आनी बोलीं. हे सुपुल्या भुरग्यांची सैम, हांचो ताचो मुमुरको, मुखामळ तांचें सुंदर सोबीत. एका सुपुल्या भुरग्याक तूं कितलेंय तापय वा मार घाल, तें सगळें विसरून तुजे पांयाशी येवन खेळटलीं. सुपुल्या भुरग्यांक कितलेंय फोट मारूंक सांग, निमाणें सोत सांगूंक वेतलें. म्हणटूच भुरग्यांच्यान वायट ना म्हूण राग घेवन जिवंक जायना, कित्याक तांचें स्वयंभूच मोवाळ आनी जिवाळ. आयच्या शुभ वर्तमानांत सुपुलीं भुरगीं जेजूशी येतात, आपले हात लावन आशिर्वाद दिवचे खातीर पूण शीस बोबाट करतात. सर्गींचें राज भुरग्यांचें म्हूण जेजू शिसांक बोबाट करता आनी सुपुल्या भुरग्यांक आडायनाकात म्हणटा. आयज तुवें आनी हांवें ल्हान भुरग्यांक भाशेन दयाळ, मोवाळ आनी खालती जावंक आनी आशिर्वादाक तयार जावंक गरजेचें. जाकोबाची 5वी चीट. त्रासांच्या वेळार प्रार्थन आनी खुशाल आसतना दिनवासिनीचें गितां गावंक सांगतात, पिडेस्तां खातीर मागूंक सांगतात आनी बावाटान केलोल्या आनी देवाक मानवलेल्या मनशांक खळकोतीत मागण्यांत खूब बळ आसा म्हूण खात्री दितात. ल्हान भुरग्यां भाशेन जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवंक बोगसूया, एकामेका खातीर मागुया. अशें केल्यार देव राखण करतलो आनी आमची प्रार्थना देवा मुखार चडटली आनी शार्ती पावतली. तर आज आमचो थाराव जावन दी, खालतीकायेचे सैमांतल्यान म्हज्या समुदायांत सुपुल्या भुरग्यां भाशेन सर्गींचें राज बांदूंक वावुरया.